Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आम्ही मोपा एअरपोर्टार हांगा आयिल्ले येवपाक कारण इतलेंच की सरकार 2012च्यान म्हणटा की पेडणेच्या युवकांक आमी 5000 नोकऱ्यो दितली म्हणून आनी सरकार असोय म्हणटा की आमी तांकां ट्रेनिंग दितले जे मोपा एअरपोर्टाक जे जे पळय जे जे आमचे कामा खातीर जे जे युवकाची गरज आसतली त्या तरेचे ट्रेनिंग आमी दितले अशें म्हणून सरकार सांगत आसा आमच्या पेडणेच्या आमच्या बांधवांक आमच्या जे बेरोजगार आहा युवकी हांकां तो सांगत आसा पूण आज पर्यंत ते ट्रेनिंग सुरू कांय जायना। आयज आमी ते विचारपाकच खातीर मेगा वायल्ड जे GMR ह्या कंपनीन जे मेगा वायल्ड ज्या कंपनीक हें सगळें स्ट्रक्चर करपाक दिलां जी ट्रेनिंगेची जबाबदारी दिल्या तांकां आमी मेळपाक हांगा मुद्दम हांगा आयिल्ले बाबा त्या ट्रेनिंगेचें कितें जालां त्या ट्रेनिंगाक आमच्या भुरग्यांक आमी खंय धाडपाचें अशें विचारपाक आमी हांगा आयिल्ले। पूण आमकां कळून येता की GMR ह्या कंपनीन आजुनूय मेगावाड ह्या कंपनीक आजुनूय इंस्ट्रक्शन दिवना की ते सुरू करपाक। जे GMRचो जो इन्चार्ज आसा मिलिंद बाब हेजे कडेन आमी उलयले तेन्ना मिलिंद बाब सांगता ऑक्टोबर-नोव्हेंबराक ते सुरू जावंक शक्यता आसा तेन्ना तुमी जेन्ना पेपराचेर येतले तेन्ना तुमी एप्लाय करा म्हणून। आमी पेडण्याचे जावन सुद्दां आमकां आयज एअरपोर्टाच्या भितर वचपाक मेळना। सो आमकां आयज एक मोठो प्रश्न पडला की जर पेडण्याचे आमी भुरगे जावन सुद्दां जर आमकां भितर वचपाक मेळना जाल्यार फाल्यां कोणाक भितर वचपाक मेळटलें। जो आयज आमच्या पेडण्याच्या युथांक मेजर इशू आसा तो म्हणटा तो जॉब। बिकॉज आमचे 60 to 70% जे यूथ आसा ते प्रायवेट कंपनीन खंय ना खंय कामाक वयता आनी तांकां 8 ते 10 हजारूच पगार मेळटा आनी त्या पगारान तेंच्या आयज कांयच जावपाक शकना बिकॉज पेट्रोलूच 100 वयर पावत येयला ऑलमोस्ट। सो हांव इतलीच रिक्वेस्ट करता ह्या सरकारा कडेन जी आमच्या युथांची आयज दिशाभूल करप चालू आसा ती खंय ना खंय दिशाभूल करप तेंच्यांनी बंद करपाची गरज आसा। खूब फटिंगगिरी करून तेंच्यांनी सरकार अजून स्टेबलायज दवरलेलें आसा। सो हांव आमच्या पेडण्याच्या युथांकूय रिक्वेस्ट करता की परत BJP कडेन वचून तुमचें फ्युचरय पाड करनाका। एक खंय ना खंय पेडण्यान आयज बदलावाची गरज आसा त्या बदलावा खातीर आमी वांगडा मेळून काम करया।